Hello everyone, welcome to Videsh Classes. या व्हिडिओन आम्ही फॉर द पोस्ट लायब्ररियन ग्रेड 2 खातीर जो पेपर आयिल्लो तो आम्ही पेपर सॉल्व करतले. या व्हिडिओन आम्ही फक्त कोंकणी अंडर जे एमसीक्यूज येयल्ले 10 एमसीक्यूज ओके ते रिफर करतले. फर्स्ट एमसीक्यू, मंडप ह्या उतराक समान अर्थ आशिल्ले उतर खंयचे? ओके, मंडपाक समान अर्थ म्हणजे सिमिलर टाइप ऑफ वर्ड. ओके, दोगांचो मिनिंग सेम आसतलो असलो वर्ड आमकां हांगासर with the help of this option find out करपाक जाय. सो मंडप म्हणजे माडी, मोडवो, मोटार, माटोव or none of the above. सो मंडप म्हटल्यार आमी इन कोंकणी तेका माटोव म्हणटा. सो ड्युरिंग कितें जर फंक्शन आसा जाल्यार त्या टायमार आमी भायर माटो घातलो म्हणटा. ओके, सो तेका दुसरो जो वर्ड आसा तो मंडप. ओके, सो मंडपाक हो जो वर्ड आसा तेका माटोव म्हणटाले. नेक्स्ट एमसीक्यू, लाकडा बरो. सो लाकडांचो बरो असता. पत्रावळीचो पेळो, फुलांचो तुरो जाल्यार पापडांची जोडी, माळ, कवळी, सरपळी और नन ऑफ द अबव. सो पापडांची आमी केन्नाय कितें म्हणटा पळय, पापडांची कवळी जाली म्हणटा. ओके, सो पापडांची कवळी. सो कवळी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, घोसाळ्यांची वात, दुदयाचो तोरो, पेरीचो धोडो जाल्यार तवशाची पिपरी, कोमरी, कळी, बोंगो नन ऑफ जे पेर लागलेले आसा बा जेन्ना पेरीच्या झाडांक धाकटी फळां लागतात. सो जेन्ना धाकटी जेन्ना जातात पळयात, सो त्या झाडाक जेन्ना धाकटी फळां जाता ओके त्या टायमार तांकां कितें कितें म्हणटले तशें पळयात पेरीचो धोडो. तशेंच तवशाची जी धाकटी फळां जेन्ना रुजतली फुलांसून जेन्ना ती बारीक भायर सरतली पळय त्या टायमार ताका आमी कितें म्हणटले, पिपरी म्हणटली. बारीक जी तवशी आसा तांकां पिपरी म्हणटा. ओके, सो पिपरी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, दोन उतरां एकठांय जावन जाल्ल्या ह्या समासांतली खंयची जोडी सारखी ना? ओके, सो तांबडो गुंज, पाचवो फार, धवो फूल, काळो कीट नन सोल्युशन. हे ऑलरेडी आमी पेपर सोल्युशन 3 एमसीक्यू पळयल्लो. म्हणून ते क्वेश्चन पेपर्स जाता इतले रिफर करात. सो तुमकां रिपीट जर क्वेश्चन येयलो जाल्यार तुमकां इजिली तो आयडेंटिफाय करूंक कळटलो. ओके, सो हेजो करेक्ट ऑप्शन आसा तो पाचवो फार. हे सेपरेट वर्ड आनी हे म्हणटाना आमी वांगडाच म्हणटा. तांबडो गुंज, धवो फूल, काळो कीट आनी ह्यो पाचवो फार. ओके, हो सेपरेट वर्ड आसा. सो हेजो करेक्ट ऑप्शन पाचवो फार. नेक्स्ट, कोलो ह्या एक वचनाचे बहुवचन कोले जाता. ओके, कोलो आनी कोले भरपूर जाल्यार दुदी ह्या एक वचनाचे बहुवचन डॅश जाता. दुदकें, दुदी, दुदे, दूद नन ऑफ द अबव. सो दुदीक आमी दुदीच म्हणटले. सो खूप सुद्धा दुदी असले सुद्धा जाल्यार ताका दुदीच म्हणटले. ओके, सो दुदी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, पुतालो पूत तो नातू आणि नातवालो पूत तो डॅश. सो आता हांगासर सो हे इतले सेंटेन्स एक आसा पळय. पुतालो पूत तो नातू म्हणजे आपल्या चेड्याचो चेडो तो आपलो कोण नातू आणि नातवालो पूत तो. सो आपल्या नातवाचो चेडो जो आसा तो कोण जातलो? आजो जातलो, पणतू जातलो, पणजो जातलो, शेणजो जातलो और नन ऑफ द अबव. सो हेजो करेक्ट ऑप्शन पणतू. ओके, सो हांगासर आपल्या चेड्याचो चेडो तो आपलो कोण जाता नातू आणि नातवाचो चेडो तो आपलो कोण जातलो म्हणजे रिलेशन हे. सो एक ग्रँड फादर आसा तो हे रिलेशन स्टेट करता. ओके, सो तेका पणतू म्हणटले. नेक्स्ट, ओपार पुराय करात. सुंगटां दिवची पूण डॅश दाखोवची न्हय. रांदन, आदोळी, गरी, पोंय नन ऑफ द अबव. सो हेजो करेक्ट ऑप्शन पोंय. सो हेजो मिनींग कितें? सुंगटां दिवपाची पूण खंय मेळटा ती दाखोवपाची ना. म्हणजे खंय मेळटा म्हटल्यार खंयसर पोंय. कित्याक तो मायट बी खंय मेळटा ते पळोवन तो थंयसर कितें करूंक शकता, सुंगटां वचोन हाडूंक शकता. ओके, सो हेजो मिनींग तसो जाता सुंगटां दिवची पूण डॅश दाखोवची. नेक्स्ट, माडार चढून सूर काडटा तो भाटकार, मुणकार, पाडेली, रेंदेर नन ऑफ द अबव. सो करेक्ट ऑप्शन रेंदेर. नेक्स्ट एमसीक्यू, तिने आदोळेचेर नुस्तें उजरायलें, भाजी शिनली, आमाडे तासले आणि नाल्लाची सोय.
ओके. सो नाल जो आम्ही आदोळेचेर बसून करता पळय ताका कितें म्हणटाले. ओके. सोय काडटा तेन्ना ताका कितें म्हणटाले. कापली, कातली, चिरली, कांडली, नन ऑफ द अबव. सो नाल्लाची सोय आम्ही कितें करता, कातता. कातता म्हणटा पळय आमी. सो ते कातली. नाल्लाची सोय कातली येतली. नेक्स्ट, ओपार पुराय करात. शेणिल्ले गोरू करमळीच्या डॅश गोट्यान, तळ्यान, मळार, वळीन, नन ऑफ द अबव. सो हेजो करेक्ट ऑप्शन तळ्यान. हे सुद्धा आम्ही एमसीक्यू लास्ट पेपर सोल्युशनान पळयल्लो. त्या तरेन आमी 10 एमसीक्यू अंडर कोंकणी सेक्शन अंडर जे आसले ते सॉल्व केले. सो इन नेक्स्ट व्हिडिओन आमी जनवरी द नेक्स्ट पार्ट आसा इंग्लिश ग्रामर अंडर तो सॉल्व करतले. थँक यू.